विश्व कोंकणी केंद्राचे लाईव्ह स्ट्रीम स्टुडिओ दाखवून प्रसार जावचे पदमाधुरी कार्यक्रमाक तुमकां सगळ्यांक स्वागत करतस. आमी भास उलयता आसताची ते जनरेशन टू जनरेशन ते एक फ्लो प्रवाह आसा. जाल्यार ती कशी बदल जाता म्हणल्यार आमकां मनांत वचयना. आतां एक स्कुलांत हेडमास्टर तागेले असिस्टंट टीचराक आपयता आनी ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ರವಿಗೆ ಕೊಡಿ म्हणटा. ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ರವಿಗೆ ಕೊಡಿ म्हण. आता ನೇ जाल्यार आनी एका ರೀತಿಯ ಸಂಗೀತ ರವಿಯನ್ನು ಕರೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ಈ ಪುಸ್ತಕ ಅವನಿಗೆ ಕೊಡಿ. ती टीचर ऐकली. ती टीचरले मातृभाषा कोंकणी. तिणे अनेक ಚೆಲ್ಲಾಕ ಪೈಲೆ ರವಿಗೆ ಕರಿಯ ಮತ್ತು ಅವನಿಗೆ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಕೊಡ ಮಣ. ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅನ್ಸಂಗಿಲ್ಲ, ರವಿಯನ್ನು ಕರೀರಿ ಮತ್ತು ಈ ಪುಸ್ತಕ ಅವನಿಗೆ ಕೊಡಿ. ಈಗೇಲ್ ತೊಂಡ ಎತ್ತಂತೆ ರವಿಗೆ ಕರೀರಿ ಮತ್ತು ರವಿಗೆ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಕೊಡಿ ಮಣ. ಅತ್ತೆ ಕನ್ನಡಾचे ಅನ್ನು आणि इगे म्हणल्यार प्रत्यय कोंकणी घेतना ते एक जाल्ले. दोनी कडेनय रवीक आपय रवीक दी म्हणून. तावळे आमकां एक स्पश्ट जाता एक विभक्ती हे कोंकणी भितरी आजी माय जाल्ला म्हणून. ही विभक्ती खंयची म्हळ्यार आतां अन्नु म्हणलेले रवी अन्नु म्हळ्यार ह्या विभक्तीक आमी कर्मकारक म्हणटाची आनी ते द्वितीय विभक्ती आसता इंग्लिशांत एक्युसेटीव म्हणटा. तशीच रविगे कोडो म्हणटना थंय आमगेले विभक्ती चतुर्थ जाल्ली, संप्रदान जाल्ली. ह्या विभक्तीक कन्नडांत ह्या दोन विभक्तीक विंगड विंगड प्रत्यय आसतना कोंकणींत एक प्रत्यय आसता. हे थोडे फावटी गोंदळ जावच्या पुरो. आतां आमी संगीत तक्का आपय म्हणून. तक्का आपय म्हळ्यार ಅವನನ್ನು ಕರಿ जाता, ಅವನಿಗೆ ಕರಿ जाता. ತಕ್ಕ ಪಳೆ म्हणटना ತಕ್ಕ ಅವನನ್ನು ನೋಡು ಅವನಿಗೆ ನೋಡು अशी दोन्ही अर्थ येता. आतां तेय पुरे गोंदळ जायना. एकडे आतां आमी तक्क पेटोवन दी म्हणलें. तक्क पेटोवन दी म्हणटना ಅವನನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಡು ನೇಜ ಅವನಿಗೆ ಕಳಿಸಿಕೊಡು दोन्ही येता. हंग गोंदळ सूर जाता. तशी ह्या विभक्तीचे एक विशय मात्र आमी मना दवरल्यार हे भाशे भितरी आमगेले खोळून वचचे म्हळ्यार आशिल्ले माय जावचे न्ही जाल्यार आमगेले प्रयोग उणी जावन ते मुखारचे भास उलयतल्यांक ते मेळना आसले आसचे. असल एक संदर्भ हे स्पष्ट उदाहरणे दोन्ही विभक्तीक आमगेल्यांतू एक प्रत्यय आसा तक्का आपय तक्क दी. हे दोन्हीकय आमी एकची तक्का क म्हळ्यार एक प्रत्यय उपयोगिस्ताचे. ते जाल्यार कन्नडांतू ते अन्नु आनी इगे म्हूण आसा. असले एक थोडे थोडे विचार आमी मना घालका. इत्या म्हळ्यार भास उलयतना आमी आमगेला कितले आतां येद्दोळताय आसा एटलिस्ट ते पुणी आमी व्हरोन वचका. प्रिजर्वेशन म्हणटा ते व्हरोन मुखारचे भास उलयतल्यांक आमी ते एक पासान करचें म्हणटा न्हू तशी पासान करका. हें एक आमगेलें कर्तव्य आसा. अशीच मुखार आमी आमगेले भाशेंतले थोडे थोडे विचार मना घेवन चर्चा करया. ते दोळताय तुमकां नमस्कार.